Hare Krishna, Rajanakai Shashtang Pranam. A person who is constantly engaged in reading the literature, enunciating the cultivation of Vaishnava devotional service is always glorious in human society, and certainly Lord Krishna becomes pleased with him. A person who very carefully keeps such literature at home and offers respectful obeisances to it becomes freed from all sinful reactions and ultimately becomes worshipable by the devatas. Malari, कौन या असल शास्त्रनी कॉन्स्टंटली वाचिताची आणि कोण ते घरकडोन तक्का रिस्पेक्ट देऊन पूज करताची तांनी तांका देवता समेत आराधन करता काही तशी जाऊन तुमको पुराजनाक मेगल साष्टांग प्रणाम तुम पुराजन मस्त स्पेशल असाची भगवद्गीता कोर्स केल्ले मागीर आत्ता ईशोपनिषद कॉन्स्टंटली रेग्युलरली येवन ऐकत असची पठन करत असची सो पुराजनाक मेगल साष्टांग प्रणाम. आज आम्ही मंत्र 12 काढतसाची तांतू आता पळेल नव देवता समेत तांका कोण पुरा शास्त्र निपठन करता तांका आराधन करता काही त्या आता देवता साल ಬಗ್ಗೆ या मंत्रांतू आम्ही पळया. कोणी रिपीट करू व्हॉलंटियर करतावा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अंधं तमः प्रविशन्ति अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव एतमः ततो भूय इव ते तमः ययुसम्भूत्यामृताः ययुसम्भूत्यामृताः. अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः ययुसम्भूत्यामृताः. अंधम ignorance, tamaha darkness, pravishanti enter into those who asambhutim demigods upasate worship tataha then that bhuyaha still more eva like that take those tamaha darkness who you also sambhutyam in the absolute rataha engaged. Yes. Translation Srila Prabhupadan Dillala Srila Prabhupada ki jai. Those who are engaged in the worship of the demigods enter into the darkest region of ignorance, and still more so do the worshippers of the impersonal absolute. Those who are engaged in the worship of demigods enter into the darkest region of ignorance, and still more so do the worshippers of impersonal absolute. Anga आम्ही आजी फर्स्ट एक 2 वर्ड अंतू इम्पॉर्टंट असं कसं नाही. मुरलीधर प्रभुजीनं फर्स्ट तांणी सांगताना हाचे ಬಗ್ಗೆ इंट्रोडक्शन वेळा सांगताना तांणी म्हणलें असंभूतीम आणि संभूत्याम 2 वर्ड. हे असंभूतीम म्हणल्यार कसं नाही, संभूत्याम म्हणल्यार कसं. हांगा असंभूतीम म्हळ्यार कोणाक पळय इंडिपेंडंट एक एक्झिस्टन्स ना म्हळ्यार तांकां कसलें काम करपा जाल्यार तांणी आनेकल्या वेळ निर्भर आसाची. दे आर नॉट इंडिपेंडंट. कोण आबांनी हांगा कोणाक रेफर केलेलो आसा म्हण पळय. असंभूती म्हळ्यार हांगा देवताच सांगिल्लो आसा. किता सांगिल्लो आसा तशें कसं कित्याक तें पळया. आनीक संभूत्यां म्हळ्यार कोण म्हळ्यार कोणाकय वेळ डिपेंड जावचें ना. ही इज ऑल कंप्लीट. तांणी पूर्ण आसाची कसलेय विशयाक कोणालय वेळ निर्भर ना. कोण हें एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड देवोत्तम परम पुरुष. तांणी
असंभूती म्हळ्यार देवतास तांणी कितें ताका असंभूती आनी आनी अंधम तमः अंधम म्हळ्यार डार्कनेस तमोगुण खंय आमी काळखांत आमी लोअर स्पिसीसांत वताची कित्याक कसन जाता म्हळ्यार हें एक श्लोकांत सांगिल्लें आसा हें आयचें एक सेशन कशें आसता म्हळ्यार आमगेलें एक प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन हें मंत्र कशी आमी दिनचर्येंतू सान आमगेले एक सांद करून आमी हंतूची होड जाल्लेलो आसा असो एक आमकां हें पुरो प्रॅक्टिकली आमी आमगेले दिननित्यांतू प्रॅक्टीस करता आसाची कसं ना असंभूती म्हळ्यार देवतास म्हूण म्हणलें तांणी कोण कसं नासतांगेलें एक कस कोण तांणी Okay. आतां आमकां गोतस आमी कशें ना देवाले अंशू म्हळ्यार न्ही वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी लॉट आमी देवाले अंशू तशीची आनी देवता आसतले देवाले अंशू जाल्यार हांकां आनी मस्त पावरफूल आसाची तांकां लायक तांगेलें आयुश मस्त आसता तांणी मस्त छंद आसता पळोवच्याक तांकां मस्त ऐश्वर्य आसता तांणी रावची प्लेस पुरो लायक आसता तांणी पुरो हेवनली प्लेसीसांतू आसताची तांकां देवान कितें सृश्टी करचें हें एक भौतीक जगताक पालन करूंक म्हणून तांकां सृश्टी करताची तांकां देवताज म्हळ्यार एक पोस्ट म्हणला म्हणजे आतां प्रायम मिनिस्टर आसा कोण हेल्थ मिनिस्टर आसताची मागीर एज्युकेशन मिनिस्टर आसा हें पुरो पोस्ट न्ही ते पोस्ट कॉन्स्टंट आसता बट तांत पोस्ट येतल ज्यान चेंज जाताची तशीची देवता आसता म्हळ्यार पोस्ट हें पोस्ट कॉन्स्टंट आसता बट ताचे पोस्ट चेंज जाता आसता कोण हें पुरो ऑक्युपाय कोरता कोण पळय मस्त सकट पुण्य केला आनी तांगेल मस्त इट्स ऑल कितकी अश्वमेध यज्ञ न्ही करोस की हें पोस्ट मेळका जाल्यार फक्त न्ही देवाक सृश्टी करतना हें कोणें तसं लायक अर्हते नातील मेळनाच म्हणून जाल्यार विष्णूची खुद्द जावन हें देवताले पोस्ट ऑक्युपाय करता आनी खंय रावताची आनी हायर प्लॅनेटरी आमी भूलोकांत आसल्यार प्लॅनेटरी सिस्टम्स कशें आसता पळय एक रफ एक आयडिया आमी इन डेप्थ वचची नाका आमी फोकस देवतास वेर आसो जाल्यार तांणी आमकां एक आयडिया आनी खंय आसताची म्हळ्यार आमगेले एक 14 प्लॅनेटरी सिस्टम आसा एक युनिवर्सांत तशी मस्त युनिवर्सस आसा मिलियन्स ऑफ युनिवर्सस तांतू हें 14 प्लॅनेटरी सिस्टमांतू आमगेल वैरी हायर प्लॅनेटरी सिस्टमांतू सत्यलोक तपलोक जनलोक महरलोक स्वर्गलोक आनी भुवरलोक थंय आनी देवतास तांगेल वास आसता तांकां एक देवताक एक जबाबदारी दिवन आसताची फॉर एक उदाहरण एक इंद्र देवता ताका स्वर्गाच राय म्हणटाची आनी ताका पावस आनी हाडून तागेल रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ब्रह्मा सृश्टी करता आनी पूरा जन ब्रह्माला अंडर येताची आनी कसं नाही का हें पळोवचें गेल्यार हें पूरा जगत आसा पळय आतां सांगिल्लें स्वर्गलोक हायर प्लॅनेटरी सिस्टम्स म्हणून तें पूरा भौतीक जगत कसं नास डिफरन्स कसं एक मेन कॉमन म्हळ्यार हांगा तांकांय जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हळ्यार आसा तांणी आमगेला मणकेची बट तांकां कसं नासा तांणी मस्त पावरफूल आसाची आमगेल क्वॉलिटीज आनी आमगेल मस्त एक मायन्यूट वेअर आसता जाल्यार तांणी काय मस्त सका विशेष अनुग्रह तांणी पुरो व्हडली देवाल भक्त जावन आसताची तांकां देवान कथाके सृश्टी केला म्हळ्यार ही जगत पालन करूंक एक डिपार्टमेंट दिवन एक जबाबदारी वयसून दिलेलो आसा एक रफ एक आयडिया देवताज म्हळ्यार कोण म्हळ्यार अशी 33 crore देवी देवताज आसाच खंय मेन 33 तांत मध्य आतां एक हेल्थ मिनिस्टर म्हळ्यार हेल्थ मिनिस्टर अंडर मस्त जन काम करताची न्ही तशीची मेन 33 मागीर तांगेल अंडर मस्त सकट अनेक देवतास उपदेवतास सो टोटली एक 33 crores देवी देवतास आमकां गो तशा पुरे थोडे देवी देवतास बट कितलो आसा पळय हांकां नेक्स्ट आनी एक जिवात्मा सो ह्या कॉन्सेप्ट आमी एक मना दोन घेवका दोन थिंग म्हळ्यार जिवात्मा बट दे आर व्हेरी पावरफूल आनी तांकांय जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हळ्यार आसा आनी तूं तांणी भौतीक जगतांतू आसाची आध्यात्मीक जगतांतू न्ही
आमी ह्या श्लोकांतू तान देवान कसन सांगता म्हळ्यार ह्या मंत्रांतू कसन जत्ता देवतांच्या पांय पडलारी तांगेल वर्शीप तांगेल आराधन केल्लारी आनी अनेक म्हणलें संभूत्या म्हूण म्हणलेलें न्ही संभूत्या म्हळ्यार कोण आमगेले देवोत्तम परमपुरुष बट तांगेल खंयची हाजेरी 3 लेवल रियलायझेशन साक्षात्कार करता देवाक ब्रह्मण परमात्मा आनी भगवान अंतू कसन म्हणटा म्हणलें ब्रह्मण साक्षात्कारांतूक आनी त्या लेवलाक आमगेल गोल ते आसला लायफांतू कसन जगता खंय वताचे आमी अंधकारांत वताचे किता अंधकारांत वताची कसन म्हणून पळया नेक्स्ट हे श्लोकांतू ह्या मंत्रांतू एक मिनिट कसन पॉइंट्स डिस्कस केला म्हळ्यार एक होल डिविजन कृष्णा इज अ सोर्स ऑफ ऑल पॉवर डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट बाय नेगेशन नेचर ऑफ द देवी देवता वर्शिप आनी कशी आमी कंप्लीट आमकां एक कसन एक आमगेल्या जिवनांतू आमी कशी पुरा दुख्खा दखून पुरा प्रॉब्लेम्सां दखून भायर येता आनी कसन सुडो रिलिजनिस्ट म्हळ्यार कसन म्हणून हे पॉइंट्स आमी डिस्कस करूया. फर्स्ट कृष्णा इज अ सोर्स ऑफ ऑल पॉवर. आता देव म्हणतात आम्ही देवताल बघे आता सुरेश देवताल करेन कॉन्सन्ट्रेट करूया. देव कसं म्हणतं पळे भगवद्गीतांतू भगवानान सांगितलं असं नमे विधू सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or the opulences, for in every respect I am the source of the demigods and the sages. तर देव सांगतास भगवान सांगतास आवची मी सोर्स आव मूल कोणाक देवताच्यांक डेमिगॉड्सांक तर तांकां कसन जाता तांकां गोतना मेगेल बग्गे कोणाक गोतना गुह्य आसा हांव रहस्यमय आसा म्हाका मेगेल बग्गे कोणाक मेगेल महिमा गोतना ब्रह्मा विमोहन लिलांतू एक श्लोकांत सांगताची कसं म्हळ्यार एक आमी पळया एनवायरमेंटांतू फुल्ल एक एटॉम्स आनी आसता सान कण त्या जाल्यार सायंटिस्टान कॅल्क्युलेट करीत कितले एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड देवाल महिमास पळय कोणाकच हें तोलचें जायना मेजर करूं जायना अंगाची तमनी समेत देवाल महिमे कर्ण ध्रुव महाराज म्हणता स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम ताम प्राप्तवान देव मुनी इंद्र गुह्यम तू मुनीक देवाक समेत गुह्य जावन आसा तसल देव तू मिगेले दूर आयला आता पळय तांगेल भाग्य कशी म्हणून तर हांगा देवतांक ऋषीवरांक समेत देवाल महिमे कळना म्हणटना आमगेल बग्गे आमगेल विशय कसं नाही देवतालांतू आतां मस्त एक उदाहरण आहे म्हळ्यार इंद्र देवता न्ही आमकां ते गोवर्धनाचे काणी मस्त जना कळटा तांतू कशी पळया इंद्र देवतान लेखल्या आवाची पावसाडचे मिगेल निमित्ताची वृंदावनांतू जान आसची मिगेल निमित्ताची तांगे गाय पुरा खुशी खुशी पुरा आस फल आनी मिगेल निमित्त जाता आसा म्हणून इंद्र देवतान ताण लेखलें तेदना कशी देवान तागेले एक अहमाक ताका कशी बुद्धी शिकेल कशी देवान एक कसने एक करची तूं आकर्शक करता न्ही आमकां पुरा जनाक तेदना कशी देवान ताका बुद्धी शिकयल्या तशीची ब्रह्मय दृग्भ्रमे जाता तो कोण सांचल्लो पळय पुरा जन तागेलो टू खेळतसाचे कोण आशा पुरो म्हूण लेखून ताणें कशें केलें पुरो गोपबालकाक किडनॅप केलें ते देखून आनी ताकाय देवान कशी बुद्धी शिकयल्या कितले एक देव खसन एक करतना आमकां एक देवाल एट्रॅक्शन आमकां एट्रॅक्ट करता देव आतां देवताच्यांक तशी जावची साध्यस म्हणटना आमगेल कसन अवस्था आमी खंयची स्थितीर आसाची न्ही आमगेल कसन एक क्वॉलिफिकेशन्स आनी देवान कसनय केल्यार चंद खंय कसनय केल्यार परफेक्ट कसनय केल्यार आमकां एट्रॅक्ट करतात मोहिनी रुपार आयलारी तांणी कसने आशिल्ला कशी चंद अप्सरा म्हणल्यार म्हणके दिसता आशिल्लीची द मोस्ट ब्युटिफूल आनी देवान पक्कनी आत्ता ब्रह्म विमोहन लिलांत देवान खंयचे रूप घेवचे पुरा गोपबालका रूप घेतल्यारी तांती पुरा आवसूक हें चेडलाक तांची गोपबालकार पुरा मोग घेता कसनय एक देवान एक काम केल्यार येवचून लोण येवचून हें करूं गेल्यारी खंपू गेल्यारी तो कितले स्वीट एंड कितले आमकां एट्रॅक्ट करता सो दॅट तशी म्हणटाना देवाल एक पळया कितली म्हणटा एक गूण कितले एक पावर
आणि आम्ही असल एक असल भगवानाक आमगेल एक इंद्रियान अर्थ करू सादी ना न्ही आमगेल इंद्रियान केन्नाय एक डिफेक्ट्स आसता आमगेल सेन्सेस परफेक्ट ना पळोवचेक आयकुचेक आनी चिटींग टेंडन्सी आसा आनी आमी केन्नाय इल्युजन जाताची आनी केन्नाय चुकी करताची सो वी आर नॉट परफेक्ट आमी परफेक्ट नाचे ताकाची हंतू आमगेल इंद्रियान अर्थ कोण घेवच्याक देवाक बिलकुल सादी ना आमी कशी कोरेता सुप्रीम लॉर्ड इज अट्रॅक्टिव्ह इवन इन डिस्गायज ते आत्तां आमी डिस्कस केला खंयचे एक रुपार आयला रे ताका आमकां चंद दिसता आमकां हें करता कसं आकर्शीत करता न्हू अट्रॅक्ट करता आतां मुख्य कसं जाता म्हळ्यार पुराजनाक पळयात असल एक हंतू देवा मनाच्या आमकां मस्त जेन्ना कळना आनी देव हो कशें बा एक नॉर्मल एक ह्युमन मनशाल रुपार येता अशी पुराय एक पुराय लील आनी करता म्हणून आमकां अर्थ करूं जायना तर देव कित्याक एक्चुली आमकां येता आमकां तसल्यांक आमकां तसल्यांक तागेला मागशी आपण व्हरूंक सो दॅट आमकां कळ्ळो ओ कृष्णाल आमकां आतां अशें एक इमॅजीन केला री वृंदावनांत अशी देवाल पुरा लीला अशी उडकस केला आमकां दिसना ओ थंय आमी आसला कितें लायक आशिल्लें वनांत वचून देवाल वनभोजनां केला री ते पळय देवान हंत भितर त्या व्हडल्या हेभावा भितर देवान वतना आमी कितले एडवेंचरस जा तशें म्हणटा ते पुरा एक लिलांक आमकां दिसता आमी ते भाग घेवेत नवे म्हणटना आमकां कसं जाता आमगेले एक संबंध देवाल एस्टाब्लिश करूंक आमकां देव हें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता देवान येवचें मेन एक रिजन कशें म्हळ्यार आमकां मागशें व्हरूंक तें कशें हंक मारूंक राक्षसां मारूंक भक्तांक प्रोटेक्ट करूंक त्या पुरो अशें पुरो मेन रिजन कशें न्हय ताका तागेले चेडवान मागशें येवका ही आमगेल्या पशी चड कातर देवाक आसा म्हणून हें हांतू चंद्रकोन एक्सप्लेन केलेलो आसा श्रील प्रभुपादान आनी देवाक अर्थ कोण घेवका जाल्यार देवा लायक आमी कसं करूंका सेवेन मात्र कसं अथ श्री कृष्ण नामादी न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय आमगेल इंद्रियान जायना सेवोन्मुखे ही जिह्वाधो स्वयमेव स्फुरत्यतः म्हळ्यार देव आमकां रिवील करता तागेले गूण आमकां दाखोवन दिता केन्ना तागेल्या अनुग्रहान ते अनुग्रह केन्ना मेळटा आमी सेव केलेले तेन्ना आतां पळया यशोदा मैया समेत तांणी अशी बांदिनी एक बाला बांदून सोणी तांणी बांदून प्रयत्न कोण देवान सकाळ बांदू स्टार्ट केलेले सांजीत बांदू सोडली की देवान ताचे नंतर देवान ओपून घेतले बांदूच्याक म्हणटना प्रयत्न आसका नवा प्रयत्न आशिल्ले देवाल अनुग्रह आसता तेन्ना मात्र आमी तागेले लिला हें आमकां देव दाखोवन दिता तागेले रूप आनी स्वरूप आनी तागेले महिमा ओन्ली बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड वेल रिवील आनी हंतू भक्ताल कृपे मस्त इम्पॉर्टंट आमी लेखू पुरो कृष्ण आमी कितकी पुण्य कोण आसका आमकां पळय भागवत पुराणां भागवत आयकूचे एक भाग्य मेळटा सर त्याने आमगेले पुण्य न्हय की एक वैष्णवाल कृपे निमित्ताची आमी हांगासरची बी खंय की एक अज्ञात सुकृती भक्ती म्हळ्यार कृष्ण दिना खंय भक्ती तो तितली सुलभ रितीर कोणाक दिना कित्याक म्हळ्यार कृष्ण भक्ती तितले इजिली अवेलेबल ना ताका संगत की भक्ताल मूलक मात्र भक्ती मेळटा आमकां भक्ताल अनुग्रहान आमी खंय की अज्ञात सुकृती केलेलो आसूं सुकृती मात अज्ञात सुकृती म्हळ्यार खंय की भक्तांक खंय जे आमकां दर्शन मेळनाशें पुरो खंयच्या भक्तांक खंय की एक विशयांत हेल्प करनाशें पुरो जे कसन की एक विशय आमगेलो भक्तालो इंट्रॅक्शन जाल्लेलो आसा ताचे निमित्त आमकां श्रील प्रभुपाद आतां पळय श्रील प्रभुपादा कृपे निमित्त आमकां हें एक अवसर मेळटा असो तो हंतू देवाल मर्सी आनी भक्ताल कृपे मस्त मुक्ती जाता आनी कसन लेखता आमी एक मना करता जाल्यार ओन्ली बाय भक्ती राइट भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः मस्त करेन कृष्णान भक्ती ಬಗ್ಗೆ मस्त इंपॉर्टन्स भगवद्गीता स्ट्रेस केलेलो आसा हें कॉन्सेप्ट देवताल ಬಗ್ಗೆ आमी देवी देवताल ಬಗ್ಗೆ तांणी मनाक अनेक आमी संभूत्या म्हळ्यार कोण भगवानाल ಬಗ್ಗೆ कित्याक आनी तूं कसं भगवानाल ಬಗ್ಗೆ ब्रह्मण साक्षात्कार केला री अंधकारांत वताचे कित्याक अंधकारांत वताचे बा ब्रह्मण साक्षात्कारांत कसं आसा आतां पळया एब्सोल्यूट आनी रिलेटीव म्हणून आसा
ॲब्सोल्यूट म्हळ्यारी केन्नाय खंयचेय टायमाक फिक्स्ड चेंज जायना. आज जेवप भाय जेवप खंयचेय युगा जेवप फिक्स्ड आसता. रिलेटीव म्हळ्यार आत एक विशय आसता, फाय ताजे विशय टायमा प्रकार चेंज जाता. आज एक आसा फाय एक आसा. टायम म्हणजे सर्कमस्टन्स बेस्ड ते रिलेटीव जाता. आनी कसं न्ही मंत्रा भितर एक्सप्लेन केला म्हळ्यार रिलेटीव आनी एब्सोल्यूट. आतां ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಯಾವಾದಿ तांकां देवाल महिमा कळना, देव आसा म्हणलें ಗೊತ್ತना. तेदना तांकां कशी देवाक दिननित्यांत आमी पळोव येता. देवान मस्त रितीर आमकां भगवद्गीतान सांगिल्लें आसा रसो मापसो कौंतेय, ಅದು उदकात तूं टेस्ट आवा मस्त सकट हांतू आमकां देवाल एक प्रेझेन्स दाखोवन दिलेलो आसा. तांतू आमकां ते पर्सीव करचे आमगे दृश्टी नासता. तशें म्हणल्यार देव ना म्हणून देवा फॉर्म ना, देवा रूप ना म्हणून देव निराकार म्हणून ते हें एक कॉन्सेप्ट हांगा ह्या मंत्रांतू एक्सप्लेन केलेलो आसा. आतां देवा पर्सीव करूं जायना म्हणटाचे आमी लेखताची आमी आमगेले वर्ल्डांत बिजी आसतना. आतां पक्का न्ही तुमगेले पुरो जनाला एक एग्जाम्पल दिता. देव आयलो म्हणलें आमकां पळोवचे आमकां ते रेकग्नायज करता दृश्टी आसता. आतां एक उदाहरण दिवका जाल्यार श्रीमद भागवतमांतू हांगेले ब्राह्मण पत्नी एक ग्रूप एक थोडे ब्राह्मण यज्ञ करता आसताचे. त्या टायमार ते गोप बालकांनी कृष्णाक पोटा बूक जाल्ला, कृष्णा बलरामाक पोटा बूक जाल्ला आमकां सने दी म्हूण सांगून येताची. तांणी त्या यज्ञान तितली बिजी आसा म्हणटाना तांगेली दृश्टी हो देव खुद्द जावन आयला. तुगेले यज्ञ करतस तूं ते यज्ञ कसं ना भोक्ताराम यज्ञ तपसाम ताजे फल दितलोच साक्षात यज्ञेश्वर तुगेले दुर्योन राबला. तुका कसं तांकां ते दृश्टी न्ही ते देवा रेकग्नायज करता जाल्यार न्ही मा. तर तशीच आमकां रेकग्नायज करूं जायना. तशें आमी रेकग्नायज करूं जायना म्हूण जाल्यार आमी देव ना म्हणून निराकार म्हणून ना. तर तसल जनांक तसल एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो आमकां खंय तांकां पावयत खंय चड म्हळ्यार ब्रह्मज्योती तांकां पावयता. आतां ब्रह्मज्योती तांकां पावयता जेवताले पुरो कोण देवता आसूं का जाल्यार कसं की एक सुपर ह्युमन आसूं का. आमी केल्या वेळार लेखताची कृष्ण म्हळ्यार बरे एक मनीस आसूं काय ना इज लायक जस्ट अ पर्सन म्हणलें. तर तसं तांकां खंय तांकां वचचेता जस्ट एक ब्रह्मज्योती तांकां वचचेता. ते ब्रह्मण एफुलजन्स तांकां. तर थंय गेल्यार कसं प्रेचर ना किता अंधकार म्हूण का बा किता अंधकारांत येवका. थंय गेल्यार थंय एक आयडल स्टेटार आसताची. एक्चुली भक्ती म्हळ्यार कसं सांगा देवाक आमी देवा मस्त मोग करचे श्रद्धेन पळोवचे म्हळ्यार सेवा करचे ना. एक रिलेशनशीप म्हणलेलें आसा आदान प्रदान म्हळ्यार आसा. आतां तुमी पुरो चेडूआ मोग करता म्हळ्यार कसं ना तांगेल पळयताची तांकां कसं कसं जाय म्हूण ते दिननित्य कसं जेवका म्हूण त्या न्ही टेक केअर करताची. सो तें एक रिलेशनशीप आसा म्हळ्यार सेवे करताची तुमी इनवॉल्व जाताची. तो हांगात त्या पॉयंटाक ब्रह्मज्योती पॉयंटान तांणी निराकार तांणी थंय आयडल आसाची तांकां कसं न्ही करूं ना. तेदना तांणी कसं लूज जाल्ले आपास तांणी हे जगताक येवका जाता आनी हे भौतीक जगतांत आपास जल्म घेवका जाता की ते थंयची कितली समय आसता की. तेदना कसं मिस करता तांणी भगवानाल कॉन्सेप्ट तांकां गोत ना भगवानाल लिहिला थंय कसं न्ही करूं ना आयकुच्या ना कसं न्ही ना कशी कळटा. तेदना तशें तांणी अंधकारांत वचपाची. तें रियल तें बी अवेर तें न्ही आमगेलो गोल. आमकां शिला प्रभुपादान कंप्लीट सांगिल्लें आसा आमगेलो गोल कसं न्ही भगवान रियल सच्चित आनंद आशिल्लें फुल्ल देवाल रूप थंय वचचें. थंय गोलोक वृंदावना वचून न्हू देवाल वटू आमगेल स्वरूप आमकां मेळचें तें आमगेल गोल आमगेलें एक गुरी न्ही वा. तो म्हणटना तशें हें एक हांत भितरी आमी फक्तनी असल एक कॉन्सेप्ट आमगेले मात आसा चड म्हळ्यार थंय मेळटा. थंय म्हळ्यार अंधकार आसा कसं न्ही कुशी पावनाची आमी म्हणून सांगताची. आतां देवताल आतां आमी देवताल असंभूतीम तांगेले आराधन केला कसं जाता. कोण कोण करताची देवताल्या श्रीमद भगवद्गीतांतू 7th चॅप्टरांतू मस्त श्लोकांतू देवान देवताल आराधनाचे एक प्रकृती कसं म्हणून एक्सप्लेन केलेलो आसा. कामैस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियथा स्वया. Those whose intelligence are stolen by the material desires surrender unto the demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. म्हळ्यार कोणा इच्छा आसता पळय मस्त
देवताला एक डिपार्टमेंट आसता आतां प्रोजिनी जेवका जाल्यार आमकां चेडू बाळा जेवका जाल्यार प्रजापती पांय पडा आनी कसने चंद जावन जन्म मेळका जाल्यार गंधर्व पांय पडा आनी डॉमिनेशन ना कमांडिंग जेवका जाल्यार ब्रह्मदेवा पांय पडा ब्रह्मा पांय पडा आनी मस्त बँक बॅलन्स आनी आसता जाल्यार वरुणा पांय पडा सो अशी सकट श्रीमद भागवतमांतू अशी मेन्शन केलेलो आसा खंयची खंयची देवता कसन कसन केल्यार एक एग्जाम्पल तशी त्या डिझायर्स कोणा आश आसता पळय तांणी देवताला वताची तांकां कितें अल्प तशें जाल्यार दोज इंटेलिजन्स आर स्टोलन बाय मॅटेरियल डिझायर्स इंटेलिजन्स पण आमगेली बुद्धी कसन जाल्यार आमी खंय वताची आमकां भौतीक जगतांत आशे व्हडली घर की कसन कसन एक नीड्स आसा पळय त्या ताजे खातीर देवताला वताची म्हूण सांगिल्लो आसा मागीर नेक्स्ट पळया यो यो याम याम तनूं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् I mean everyone's heart is super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. आता आमकां खंयचे एक देवता आराधन करता जाल्यार ते श्रद्धे खंय दुखून येता कृष्ण म्हणटा साम दिता त्या मनशा श्रद्धे कितें आतां श्रद्धे दिता त्या मनशाक कसा कजन रिजन आतां म्हणटा म्हाका आमकां एक इंडिपेंडन्स म्हूण देवान दिलेलो आसा देव खंयचे विशयांत आमकां फोर्स करना बट दाखोवन दिता आतां भगवद्गीतान थंय दोन पटी वन्मना भव सांगले भक्ती योगा सांगले मस्त अर्जुना सांगतना खंय एक पॉयंटान तो अर्जुना कृष्णान सांगनी शी करी बट ताणें स्ट्रेस केलें भक्ती पळय दोन पटी आयले वन्मना भव इम्पॉर्टंट आसा म्हूण चंदुकोन भोगान सांगलें बट थंय आपा सांगनी न्यायांची करी अशी करी म्हूण तशीची इंडिपेंडन्स इतके तुका आशस्व जायत तूं करी तूं कशें की जेवकावे जायत तूं त्या पुरेसी तूं त्यानी कोण यो तूं यानी कोण तागेला येतना आमगेले पुरो एक इच्छा माम एकम कृष्णान भगवद्गीतान म्हणला न्ही माम एकम माम म्हणा हांव मात्र जाय म्हणटना तेदना त्या पॉयंटा येवका आमी म्हणजे आतां कसं न्ही आश आसा म्हणटा देव पुरेस दिता त्याला कसं करता सांगा त्या श्रद्धे समेत देवान दिवचें म्हूण हांगा देव सांगता मेक हिज फेथ स्टेडी बिकॉज आनी तूं कसं म्हणटा म्हळ्यार आमी तशी तांणी कशी आमी एक श्रद्धे करता जाल्यार देवाल खंयचे देवता आमी आराधन करता जाल्यार देवाले अनुमती जेवका तशीची देवतांकय आमकां कसने एक अनुग्रह करता जाल्यार देवाले भगवानाले अनुमती जेवका त्या जायना अशी तांकां करूं जायना म्हणून देव कृष्ण भगवान सांगता असो सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान् Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtain his desires, but in actuality, these benefits are bestowed by me alone. यह पूरा अनुग्रह देवाना करच्यात एक उदाहरण एक गणपती कसं करताची तांणी कोणालवेर आराधन करताची तांणी नरसिंह भगवाना वेरी तांणी तांगेलो आश्रय घेतिल्लो आसा सो कसने शक्ती गणपतीक मेळटा म्हण जाल्यार त्या नरसिंह भगवाना दाखोवनची ताका आमी ताका विघ्न विनाशक म्हणटात विघ्न म्हणटना कसं एक्चुअली विघ्न आमगेले लायफ आमी नरसिंह मंत्र नरसिंह प्रेयर सांगता चित्तन नमस्ते नरसिंहाय म्हणून विघ्न भायचे आशिल्ले विघ्न व्हडली विघ्न न्ही बद्द विघ्न कसं आमगेले लायफान तूं केदां आमी पळय देवाल नांव काणाची देवाल केदां आमी भक्ताल संग आमकां मेळटना केदां आमी शास्त्राचे आश्रय ना गुरू साधू आनी शास्त्र ताजे एका आश्रयांत आमी ना त्या विघ्न हरता म्हणून त्या मूड आमकां आसका तशें हांगा कसं म्हणटा तशी कसने एक शक्ती आतां मागीर दैवी दुर्गा देवी तांकां खंय येता तांणी देवाले शक्ती देव कशी सांगता तांकां तांणी तशी करताची तांणी दोन वेळार एक्ट करताची एक माया योग माया आनी माया देवी तांणी योग माया येतना तांणी आमकां हेल्प करताची जशी माया देवी आमकां नाना रितीरी ती तांगेल कसं नेम आसा कशी पूण कोणूय हे मनशाक आमी देवाला आपोवन उरका म्हणटन केल्या वेळार कश्टय दिवचे पुरो आमी पळय देवाला आश्रय घेतल्यार ती आमकां देवाला आपोवन उरूंक देवाला वचच्याक हेल्प करता तशी म्हणटना अशी मस्त देवी देवता पुरा देवी देवतांक तांकां मेळची शक्ती देवाला दाखोवन उरची अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधशां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि
men of small intelligence worship the demigods. किता small intelligence म्हणला किता म्हणल्यारी आमगेले एक आशा अंत सची गुरी म्हणल पळय मनशा जन्मा बदगुरी कसने कशा बाई अंत तकून पार जावचे अंत तकून आमी कशी जन्म मृत्यू तकून पार जावचे त्या कॉन्सन्ट्रेशन नासता आमगेल कशी आशा एकामेकाची आशा जत्ता हे जत्ता त्या जत्ता नॉट नेवर एंडिंग डिझायर्स तशी जावन डेमिगॉड्स एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड कांनी दिवचे आमकां फळ आस पळय देवतान दिवचे अनुग्रह ते लिमिटेड आसा तांकां कितले कॅपॅसिटी आसा आमगेले एक हंत भितर कसन बरो नासता पळा त्या इट्स फिक्स्ड आसा आतां एक उदाहरण एक दिता आतां पळया एक दंपतीक चेडू ना म्हणलें ओके तांकां शेश म्हणलें एक देवता आराधन करी तांकां शेश जाता म्हण तांणी कसं करताचे वचून त्या देवता वचून पांय पडताचे त्या देवतांकां मस्त खुश जालां गेले कितें कोणानी श्रद्धेन म्हाका हें करताचे ओलुसूचे प्रयत्न करता म्हणून तांकां अनुग्रह करता तेन्ना ते देवता कसं करता तांणी तांगेल चार्ट पळयताचे तांगेला कसं आसा हें भक्ताले डेस्टिनी तूं कसं बरयला म्हणून तांगेल डेस्टिनी तूं ह्या लायफान तूं चेडू नाची सो तांकां कशें अनुग्रह करचे तांणी तांगेल फुल्ल आतां पळय कोणा एका चेडूवांक स्कुलान तांणी कसं शिकना ना ती चेडूवा मुखार करपा जाय तांगेल क्युम्युलेटीव रेकॉर्ड पळयताचे ना कसन कशें आसा बिहेवियर कसन करूं आसा न्हू तशी हिची हांगा एक पुरा फुल्ल एक हें पळयताचे तांगेला ते पळयल्यार एक मे बी अशी एक अज्यूम करूया की हांगा देखून 10 जन्म नंतर त्या दंपतीक एक चेडूवाल भाग्य आसा बट त्या जन्मांतू तांणी मनुष्य जेवणाची कसं एक प्राणी जेवणासाठी तर यांनी कसं करता देवता तांकां लिमिटेड अस पावर दे कॅनॉट तांणी कसं आमगेल कधी डेस्टिनी ना पण त्या दिवचे जायना तांणी कसं करताचे त्या जन्मा देखून त्या चेडा हाडून अंग घालताचे हांगा चेडू मनशा म्हणजे दिसता बट स्वभाव कसं नसता त्या प्राणीला असता थंय कशें आसता पळय तशें आसता सो अशी मात तांणी करूं जाता शिवाय त्यांची आम्ही आश्रय मुकुंदाल घेतलारी वेंकटरमणाल घेतलारी विष्णू तत्वाल घेतलारी त्या फुल एक चार्टरची चेंज करूं जाता म्हळ्यार लिमिटेड आणि टेम्पररी कसं एक भौतिक आश मेळचे टेम्पररी नाही वा फिक्स्ड आमी कसं एक निमगील म्हणले काज आसा आपाज एक आनीक एक आश ताका एक परमनंट म्हणलें ना आमगेले एक आश पुरे पुरोवन जावची म्हणलें ना आनी ताका कसं एक सोल्युशन मेळलेलें तें इट्स तें एक परमनंट न्हय ताका एक अंत्य म्हणलेलें आसा दोज हू वर्शीप द डेमिगॉड्स गो टू द प्लॅनेट्स ऑफ द डेमिगॉड्स पळय पక్కనే आमी खंयची देवता आराधन करता पळय त्या देवताले वचून लोकांक वताची आमी कित्याक अशी पुरो आशी करचे कित्याक म्हळ्यार आमकां काम आसा म्हळ्यार आमी केन्ना आमगेल म्हूण लेखता पळय आमगेल खातीर म्हूण लेखता पळय तें काम आसता हांव आतां एक कसं की एक म्हाका खावका म्हूण आशास म्हूण लेखता एक पानीपुरी म्हूण लेखता हांव वचून हांगा भायर वचून खाल्ली तें इट्स अ काम मिगेल खातीर करतास त्यांची पानीपुरी हांव देवाल खातीर लायकोन घरकड कोन्न देवाक अर्पण करून खाल्यार तें भक्ती जाता तें काम जायना हें आमगेले एक इच्छा खातीर आम्मी आई 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 म्हणलेलें आशिल्लें करना त्या देवता आनी देवताला हांतू आराधनांतू कसन म्हळ्यार एक उदाहरण दिवंक जाल्यार तांणी एक शॉपकीपरा म्हणके एक अंगडीच्या म्हणके अंगडीच कसं करता कोणेय आयल्यार ताका कसं जाय पण तो दिता ताका वेर जाल्यार अन्न भगवान म्हळ्यार अन्ना म्हणके तो पळयता की जाय वेर नाक वेर कितली चांगस हें दिला री तुका समजत वेर म्हळ्यार पुरा रितीर आमकां पळोवन दिता देवता तशें न्ही तांकां कसं न्ही तांकां तितली इंट्रस्ट आसना आमकां कसं आमगेलो तांगेल काम आसता तांकां भक्ती करूचो शिवा कोणाल वेर आराधन करता तांगी जप कोनू तांणी कृष्ण भगवाना वेरी तांणी केन्नाय तांगेल्या तांणी पांय पळोवन आसाची सो तांगेल हांतू तांणी ऑक्युपाय जावन आसतना आमकां कसं अनुग्रह केला हांगा तशी जावन लिमिटेड अँड टेम्पररी अँड दोज हू वर्शीप द डेमिगॉड्स गो टू द प्लॅनेट्स ऑफ रेस्पेक्टीव डेमिगॉड्स तेच सूर्यदेवा पांय पडल्यार सूर्यल प्लॅनेटा वताची चंद्र पांय पडल्यार चंद्राल प्लॅनेटा वताची सो तशी आनी एकच कोणा देवता आराधन करता त्या प्लॅनेटा वताची and those who worship and my devotees ultimate reach my supreme planet खंयच्या अनेक लोक वता म्हणना त्या पुरा लोकांत जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हणलेलो आसा त्या सोल्युशना देखून आमी भायर येयलीची टेम्पररी थंय गेलीची थंय थोडे वेळ आसता की आमगेल कसं एक कार्य आमी कर्म केलेलो आसता पण त्या पॉयंट्सा वेळ थंय आसताची मागीर पास मार्क्स येवपा जाता पास बुलोवपा येवपा जाता जाल्यार हांगा आमगेल बदच प्रॉब्लेम आसता लायफान फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेल कसं म्हळ्यार फुल्ल एक लायफान तूं आमकां
बद्दल प्रॉब्लेम्स मला कसन म्हणून आम्ही एक मना कोण घेवका त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी दखून आम्ही हे दखून भायर येवच्या जायना अशी बरे त्यांची भौतिक जगतान तुझी जितके हायर प्लॅनेटरी सिस्टम्स स्वर्ग लोका थोडे वेळ होता ते लायफ फॅसिलिटीज असता ते पुरा चिक एन्जॉय करताची सो त्यांची जत शिवाय जन्मानंतर जन्म घेता शिवाय हांतू दखून पार जायनाची म्हूण हांतू हाचे एक सारांश पण हे हांतू प्लॅनेटरी सिस्टम हांतू केलोळा नरका वताची केलोळा वैर वताची स्वर्गा वताची आमी हांगाची गुंत असताची अनेक देव कसन सांगता व कोण देवतांच्यान पांय पडताची those who are devotees of the other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do it in a wrong way. देव म्हणतस म्हाका पांय पडतस म्हाका करतस बट डायरेक्ट करची करना डायरेक्ट म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा प्रायम मिनिस्टरला वचून उलोवचे करना हांव कसन करतस तागेल हेल्थ मिनिस्टर जो तागेल सेक्रेटरी तागेल ಮೂಲಕ वतस म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आसा डायरेक्ट वचून प्रायम मिनिस्टर मेळचें जाल्यार अशी पुरा आसतना आनीक एक सोल्युशन कसं आमकां डिझायर्स आसता न्ही अशें म्हळ्यार देवता वर्शीप आमकां आश आसता आमी वी आर ह्युमन बिंग्स कसन कोरयता तेन्ना हांगा श्रीमद भागवतमांत एक श्लोक आसा कसन सांगता सची अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारतिः त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम a person who has a broader intelligence who whether he be full of material desires without any material desire or desiring liberation must all means worship the supreme whole the personality of Godhead कसने असो आमकां आश असो कसने जेवका मोक्ष जेवका कसने असो वचून आमी विष्णू तत्व आमी भगवानाले आश्रय घेवचे चिचांग म्हूण सांगता सची तशें म्हणटाना आमी देवता वर्शीप करून नचवा देवता आराधन करून नचवा कित्याक कसन आसका कसन आतां उदाहरण एक देवता आराधन करून चुकिना बट आमगेले कॉन्शियसनेस सांगता सुचे आमगेले हें कशी कॉन्शियसनेस आतां गोपीज वृंदावनांतू तांणी गोवर्धन लीला जत्तरी कृष्ण पळयला तांकां उकळलेले आनी तांकां पूर जनाक पूर चेल्यांक कृष्णू तांगेले बामून जेवका म्हण मनायले तेन्ना तांणी मागीर इश्ट गोश्टींनी जाताना ते उलोवन घेता कृष्ण सादारण न्ही नारायणा म्हणकी आसा म्हणून तेन्ना नारायण म्हळ्यार कोणा वाडली नारायण केन्नाय लक्ष्मी देवीक वाडली कोण घेवका नवा तशी तसल मटा त्या मटा अर्हते आसका जाल्यार हांणी पुरो गोपकन्या तांणी पुरा गांवांत आसतले गाय चोर नासतले त्या कुटुंबाची कशी अब्बा कृष्ण आमकां ओपून घेता म्हूण तांणी पुरा लेखतना थंय पुरणमासी देवी येवन तांकां एक सांगता तुमी कात्यायनी व्रत कराची देवीक वचून पांय पडाची पळया तांणी समेत वचून देवी पांय पडले बट तांगेल मनान कसं नाशिल्लें कसने म्हाका एक कृष्णाल आमकां कृष्णाल सेव करता आमकां कृष्णाले आश्रय जेवका म्हूण त्या एक भावारी गेल्लीची सो त्या भावार गोचे करेक्ट म्हणून अंतू आमकां मना जाता गोपीस रुक्मिणीन समेत पार्वती देवीला आराधन केली म्हाका कृष्णाक बामून जेवका म्हूण सांगून सो देवाक आमी कृष्णा भक्ती वचून निमगेला आतां शिवाला वचून आमी भागवतम वाजिल्लारी जपा केल्लारी शिवा कितली खुशी जाता ताका ओ बेगेले मास्टर मेगेल स्वाम्याला आराधन करता म्हणटना देवा मस्त खुशी जाता तर तशी त्या कॉन्शियसनेसार वच्चाक करेक्ट वे म्हणून श्रीमद भागवतमांतून सांगिल्लें आसा आतां आमी म्हणलें ह्या देवता वर्शीप करतना पुरा ह्यांची जगतांत आसताची म्हणून तेन्ना कसन जाता आसा आनी कितली टायम आसा मुरलीधर प्रभूजी 5 minutes ओके आतां ह्या हांतू तकून कंप्लीट हांतू बी हांतू तकून भायर येवका जाल्यार कसन आश्रय घेवचें आसा आ ब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय देवाले आश्रय मुकुंदाले कृष्ण भगवानाले विष्णू तत्वाला आश्रय घेतला मात्र हांतू तकून भायर येवन आमी वैकुंठाच्या भोलोकांत वचून पावचे जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तशीची हांतू आनीक एक विशय इम्पॉर्टंट हे श्लोकांत आमी मस्तेक मना करता म्हणल्यार सुडो रिलिजनिस्ट कसन पळय मस्त एक जन रिलीजन म्हणली इंडियान आमकां इंडियान मात न्ही मस्त करेन आसा तर कसन जाता पुरा जन येवन देवाल बगे सांगताची अशी आसा देव अशी आसा केलो जन ताचे अवतार म्हूण सांगताची तांगेला तकून केअरफूल आसका म्हूण सांगताची कोण पळय तांकां कसनय नॉलेज ना भक्ती करतना कसन येता आमकां भक्ती करतना ऑटोमॅटीक जावन एक वैराग येता ऑटोमॅटीक जावन नॉलेज येता देवाल एका आमी भक्ती सेवे आसतना तांकां कसन येता चल मात तेन्ना आसता तांणी आमकां रिलीजनांतू आमकां तांणी गायड करूं येता
करताची बट देर ऑल फॉल्स तांगेला देखून आमी केअरफूल आसका म्हूण सांगिल्लें आसा धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम तांणी कसं सांगताची तांगेले ओन धर्म क्रिएट करताची तांनीच देव म्हणटाची कसले क्वॉलिफिकेशन आसना आनी तांणी समेत आमी एक आमकां मस्त एक मनांत आसका म्हणल्यार खंय एक गुरू म्हणल्यार त्या 4 संप्रदायांत येवका ब्रह्म श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय आनी रुद्र संप्रदाय हांतू त्या लायनेच्यान मात्र घेतल्यार आमी आश्रय घेवका आनी म्हणून हें एक श्लोकांत मंत्र 12वांत आमकां वॉर्न केलेलो आसा कशी कसन करता म्हळ्यार पपटान श्रील प्रभुपादान आनी रिलीजन नावारी मस्त सकड एक कारण आमी लास्ट टायम एक हांव एक ऑर्गनायजेशनाक गेल्लेली थंय पुरा चांग आशिल्लें चंद आशिल्लें पळोवच्याक लायक कितले विशाल प्लेस आनी थंय तांणी गोसेवे करताची गुरुकूल करताची मस्त सकड जेन्नाक प्रसादम दिताची जाल्यार एक फिलॉसफी म्हणजे तांगेल सत्संग आशिल्लो सत्संग वतना कसन एक मिसींग एक रूट एक धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम त्या एक पॉइंट मिसिंग दिसते सो तांणी पुरो कसन जाता फिलनोथ्रोफिक एक्टिविटीज म्हळ्यार चांग कर्म करता आसा तांणी चांग करता आसाची तर तांणी त्या कसं त्यादन आमी तांगेल आश्रय हाजी आध्यात्मीक जायनात तांणी दे आर नॉट गायडींग अस टू द गोल ऑफ लायफ तर तांणी एक पायस जावन पुण्य कर्म करताची जाल्यार तांणी समेत हें भौतीक जगतांत अपास येता वता आसताची म्हणून हे हांतू पपटांतू एक्सप्रेस केलेलो आसा आतां अशी करतना हाजी फुल्ल एक सार कसन जाता आमी कसन करका आमगेले एक मूड कसन आसता आतां एक झाड आसा म्हण जाल्यार झाडाक आमी उदक खंय घालका व्हड जेवका जाल्यार यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दपुच्छोपशाखाः प्राणोपहारा च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वहारणमच्युतेज्या as pouring water on the root of a tree energizes the trunk, branches, twigs and everything else and has supplying the food to the stomach and enlivens the senses and the limbs of the body, simply worshipping the Supreme Personality of Godhead through the devotional service automatically satisfies the demigods who are the parts of that Supreme Personality. पूरा देवताचं देवालय अंग ताकाच्या आत्मिगेल हाताक कसं या पोषण दिवका जाल्यार खंय ताका हांव हें दिवका ताका खंय हांवें पोषण कशी करका हांव चिंतून खावका पोट्टा दिवका पोट्टाक हांव खाण दिल्यार मात म्हगेल हातू पांय कान पुरा समजता सो तशीची आमी देवाक हें केल्यार देवाल आश्रय घेतल्यार देवाक आराधन देवाक आमी वर्शीप आराधन केल्यार देवाल भक्ती केल्यार कसन जाता त्या देवता समेत तांकां खुशी जाता आनी तशीची झाडाक ब्रांचेस म्हणले क्या ब्रांचेस देवता तांकां खुशी जेवका जाय खंय तें उदक घालका आमी खंय रूट कसन ते आमगेले भगवानाक म्हळ्यार रिप्रेझेंट कसन करता ट्रियाचे रूट थंय उदक घाला मात ताका पोषण मेळटा सो हें कशी करता आमी एक दासानुदास भाव आचार्य म्हळ्यार मस्त एक इम्पॉर्टंट जाता भक्ताल सेव करचे मस्त एक इम्पॉर्टंट जाता भक्त आतां एक स्मॉल एक काणी कांचीपुरमान तू कांचीदास म्हणून एक आशिल्लो तो वरदराज पेरुमाळाले दास जावन आशिल्लो स्वयं एक पर्सनल सर्वेंट म्हणजे फॅन करचे देवाल सेव करचे तेदना पुरो जनान वचून तागेला निमगुचे कसन एक प्रश्न आसल्यार दर्शना पात्र लावचे निमगिता पळ जाना तशीची हागे लावचे निमगुचे मिगल दुवे केदन वाडलीक जाता कसन एक तांगेले कसन एक समस्या कसन आसल्यार तेदना एक वेळार श्रीपाद रामानुजाचार्य तांगे लावचे निमगिताची तूं पेरुमाळा लावचे निमगी म्हाका केदन मुक्ती मेळटा म्हणून तेदना हांव निमगिता आनी निमगुजे ते सांगता म्हाका तुमकां ह्या जन्म नंतर अशें मुक्ती मेळटा म्हणून तशीच ताका इंट्रस्ट आसता कांचीदासाक हांव वचून हांवें निमगिता म्हाका केदन मुक्ती मेळटा म्हणून तेदना निमगिता म्हाका केदन मुक्ती मेळटा देवा म्हणून तेदना देव म्हणटाची ताका तुका मुक्ती ना मू म्हणटा तेन्ना काशी जाता ते कशी आबा म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताणें बरें देवाल सेव केलेलो आसा मागीर तांगेल भक्ताल सेव करनी म्हणून सो आमी इम्पॉर्टंट की आमगेले भक्ताल सेवा आमगेले गुरूल सेव करचें आमी मस्त इम्पॉर्टंट जाता तशें जावन आमी एक आमगेल गुरी पावयता म्हणून हें एक श्लोकान सांगिल्लें आसा कशी आमी अंधकारान वताची कशी देवता वर्शीप देवता आराधना खंयची रितीर करेक्ट खंय आमी करता आनी ब्रह्मण एफुलजन्सान तूं पावल्यार आमगेल कसन आसता स्टेट म्हणून ह्या श्लोकान तूं एक्सप्लेन केलेलो आसा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.